म्हणजे इन्स्पेक्शन आहे मालूम घेतले मोर्चा असो न्ही हे आमचे एक्चुअली कुडचडकारांची फ्रस्ट्रेशन आम्ही 7 जुलयाक ही एम्ब्युलन्स एडवान्स कार्डिओवॅस्क्युलर एम्ब्युलन्स लॉन्च केल्ली की बाबा प्रत्येक कुडचड्याच्या मनशाक ताजो उपयोग जावचो म्हणून हातून पॉलिटिकल हेतू कसलोच नाशिल्लो आणि आमकां पब्लिसिटी स्टंट न्ही हो पब्लिसिटी स्टंट आशिल्ली जाल्यार आमी सादी ओमनी जे कोविड टायमाचेर लोकांनी बेश्टो गाडयो हाडले आनी एम्ब्युलन्स म्हणून स्टिकर मारलो पळय न्ही तसले हाडून आमी पब्लिसिटी स्टंट करता आशिल्ले. आमी आज गोंयान ही वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एम्ब्युलन्स म्हटल्यार जाता तुमी टॉप एम्ब्युलन्स आणि ताजी तुमी म्हळ्यार इट इज ती बारीक ल्हान ओमनी सायजूय हाडून आमी फूल फ्लेजेड एम्ब्युलन्स हाडल्या कित्याक की कुडचडकारांक कुडचडीच्या लोकांक एक द टॉप सर्व्हिस मेळूं म्हणून हो हेतू आशिल्लो फेसिलिटी मेळूं म्हणून. 7 जुलयाक आमी जेन्ना लॉन्च केली तेन्ना हेल्थ ऑफिसरान येवन एक म्हाका नोटीस इश्यू केली की हांव इल्लिगल एम्ब्युलन्स ऑपरेट करता म्हणून 7 तारखेक आणि सेक्शन 50E ऑफ गोवा पब्लीक हेल्थ एक्ट इन्वोक करतलो म्हणून बरयलें. समज जर तर ह्या डिपार्टमेंटाचो जर हेतू जर खरोच जर तर आमकां किंवा लोकांक हेल्प करपा आशिल्लो जाल्यार त्या लेटरान सेक्शन 50E पब्लीक हेल्थ एक्ट इन्वोक करता म्हणून बरोवपाची गरज नाशिल्ली. सेक्शन 50E स्पीक्स की एक तर तुका 5,000 रुपया फायन आणि 2 months मॅक्झिमम अप टू 3 months इम्प्रिजनमेंट. कुडचड्यार एम्ब्युलन्स दिवप कितें गुन्नो इम्प्रिजनमेंट करपाक तुमकां गरज नाशिल्ली त्या लेटरार बरोवपाक. आमी आसूं म्हणून पॉलिटिकल इव्हेंट हे कांय हाका रूप हाडूना. आमी 8 तारखेक जे कितें आसा फॉर्मेलिटी सगळ्यो सबमीट केल्यो अलॉंग विथ गॅजेट नोटिफिकेशनान कितें क्रायटेरियाज आसा सगळ्यो क्रायटेरिया आमी फुलफील केल्यो. त्या दिसाच्यान आमकां एवरी डे तो फालतू रिजना आज ना फाल्यां यो पर यो आज हो ना अशें करून आमी पासियस काडले. निमाणे ताणें 16 तारखेक 16 जुलयाक ह्या एम्ब्युलन्सीचें इन्स्पेक्शन जालें. इन्स्पेक्शन परत सांगता ह्या एम्ब्युलन्सीचें 16 जुलयाक इन्स्पेक्शन जालें. इन्स्पेक्शन जावन ताणें एक पॉइंट रेज केलो की तुजें रेजिस्ट्रेशन आरसी ना आरसी कॉपी ना. 7 जुलयाक आमी लॉन्च केली एम्ब्युलन्स 6 जुलयाक रेजिस्टर केल्या एट केपें RTO. म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसतलें एकदां गाडी रेजिस्टर जाली की स्मार्ट कार्ड आरसी बूक कोरियरांतल्यान एड्रेसाचेर येता. दिस इज द रूल. आणि रेजिस्टर जातकीच RTO डिपार्टमेंट अशी रेजिस्ट्रेशन स्लीप इश्यू करता जातून रोड टॅक्स पे केल्लो आसा गाडयेचो नंबर क्लास सगळें दिता. आज तो आमकां स्मार्ट आरसी हाड म्हणतो हो डॉक्युमेंट कितें इल्लिगल हो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टान इश्यू केल्ली रेजिस्ट्रेशन स्लीप इज इल्लिगल चलोवपाची ना जो मेरेन स्मार्ट कार्ड येना तो मेरेन. हाजेर सरकारान क्लियर येवचें. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मागता की ताणें स्टेटमेंट इश्यू करचो की जर फाल्यां कोणें गाडी रेजिस्टर केली जो मेरेन स्मार्ट कार्ड इश्यू जायना तो मेरेन कोणेच गाडी चलोवपाची ना. अरे एम्ब्युलन्स म्हणटा ती इमर्जन्सी सर्व्हिस. तुम्ही इमर्जन्सी सर्व्हिसेक आतां स्मार्ट कार्ड ना म्हणून जर तर दवरता जाल्यार हाजेर आनी कितें उरलें. शेनवारा आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी आमी रिक्वेस्ट केल्ले की बाबा आमचें परमिशन बेगीन दिया म्हणून. आमकां मोर्चा हाडपाचे आमचो हेतू नाशिल्लो. सोमारा हो आमकां लेटर इश्यू करता की तूं स्मार्ट कार्ड आरसी बूक हाड आनी रिइन्स्पेक्शन. अरे 16 जुलयाक जेन्ना तुवें इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना रिइन्स्पेक्शन खंयच्यान आयलें. सो तेन्ना जेन्ना आज ताका विचारलें तेन्ना तो सांगता भितरल्यान आमचें इन्स्पेक्शन जालां आज भायल्यान इन्स्पेक्शन करपाक जाय. सो तुवें 16 तारखेक कित्याक करूंक ना. दॅट मिन्स यू पीपल आर इनकम्पिटंट. अरे तुमकां जर तर आज ऑथॉरिटी म्हणून जर हांगा बरयल्लें आसा तुमकां जर तर एम्ब्युलन्सीचें इन्स्पेक्शन 2-2दा करचें पडटा जाल्यार यू पीपल आर इनकम्पिटंट. आय थिंक सच ऑफिसर्स इनफॅक्ट द हेल्थ मिनिस्टर शूड आज सस्पेंड दीज ऑफिसर्स. आज एम्ब्युलन्सीक जर तर आज 24 दीस जाले आमकां एप्लाय करून 24 दीस परमिशन मेळना आणि जर हेल्थ ऑफिसर सांगता की 2दा इन्स्पेक्शनाक हाड म्हणून जाल्यार हो इनकम्पिटंट जालो आणि रिजायन जावचे मोरल ग्राउंड्सार ना जाल्यार हाका सस्पेंड करचो ही आमची रिक्वेस्ट आसा. दुसरें आज ताणें जे आमकां सांगलां वॅलीड रिजन कांयच आमकां दिसना. तो म्हणटा स्मार्ट कार्ड आरसी कॉपी हाड तो मेरेन आपूण तें तुजें पास करपाक शकना. आणि दुसरें तो म्हणटा आपूण ऑथॉरिटीनी परमिशन दिवपाक. ऑथॉरिटी न्ही जाल्यार बाबा कोण ऑथॉरिटी म्हणल्यार ह्या स्टेटान सरकारान काम सारकें जायना. बिकॉज एवरी टायम आमी डायरेक्टरा कडेन वचपाक शकना. डायरेक्टराचे डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिफरंट तालुक्यान डिस्ट्रिक्टान हेल्थ सेंटर्स आसा. त्या हेल्थ सेंटरान रिस्पेक्टीव हेल्थ ऑफिसर आसा जाचें काम हें सगळें परमिशनां बीन इश्यू करून इन्स्पेक्शन करपाचें.
समज जर प्रत्येक कामाक जर आमकां डायरेक्टरा कडेन वरचें पडलें जाल्यार मागीर डिस्कार्ड करचें पडना हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर आनी ऑफिसर आनी कित्याक जाय तर आज आमी स्टेट ऑफ द आर्ट एम्ब्युलन्स हाडल्या हांगा रायट सायडीक तुमी पळया ही तांची एम्ब्युलन्स 108 ऑर सरकाराची एम्ब्युलन्स हे एम्ब्युलन्सीचे तुमकां दृश्य पळयल्यार कळटलें तातूंत कांयच ना बेजीक फक्त एक बेड आसा आनी कांयच ना आनी आज आमी स्टेट ऑफ द आर्ट एम्ब्युलन्स हाडून हे आमकां चालू करपाक जर अशे त्रास करता जाल्यार म्हाका दिसता आनी सरकार म्हणजे सरकार इज कंप्लीट फेलियर दुसरे आज तो रूल सायट करता सी रूल सायटींग कित्याक केला लोकांक हेल्प करपाक लोकांक त्रास करपाक न्ही आज एम्ब्युलन्स जर तर इमर्जन्सी सर्विसान येता जाल्यार तूं रुल्स आसा ते सायट तूं परमिशन दी मरे बरें आमचे एकूय ताका फ्लॉ मेळूना इन टर्म्स ऑफ ताजे फिचर्स ताजे मेडिसिन्स ताजो आमचो क्वॉलिफिकेशन ऑफ द EMT म्हणून ताणें आज RC बूक काडला RC बूक निमित्त काडला एम्ब्युलन्सीक जर फॉल्ट आशिल्लो जाल्यार त्या RC बुकाचे निमित्त घेवन तो बसचो नाशिल्लो आज आमी ताका बरे भशेन हांगा सांगपाक आयल्या कित्याक एक कुडचडेच्या लोकांचो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आज खंय तरी सरकारान हो एक टेस्ट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आमी ताका 4 दिसांची आनी मुदत दिता 4 दिसान जर तर आमकां ट्रान्झीट परमीट टू ऑपरेट दीस एम्ब्युलन्स जर तर मेळना जाल्यार आमी हांगा हंगर स्ट्रायक करतले कुडचडेच्या लोकांक न्याय मेळपा लागून आमी हांगा हंगर स्ट्रायक करतले तुमच्या मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट की आमी तुका सॅटर्डे रिक्वेस्ट केल्ली आज हांगा 50 लोक उबे जाल्या हे कोण एक कुडचडेचे नागरीक तांचे भितर फ्रस्ट्रेशन लेवल आसा आज हे सगळे लोकांनी पळयला 4 दिसांनी जर तर परमिशन येना हे 50चे एखादी 5000 लोक येतले हांगा कुडचडेचे नागरीक कित्याक ही एम्ब्युलन्स कुडचडेच्या नागरिकांची आसा ही म्हजी पर्सनल वो बिझनेस न्ही जे हांव परमिशन मागता ट्रेड लायसन दी म्हणून दिस इज एन एम्ब्युलन्स अवश्य आसा न्ही एम्ब्युलन्सीक जर तर आज परमिशन मेळना 24 दीस जर तर रावता तो सांगता न्ही बाबा आपल्या हातीन काय ना वयल्यान येता म्हणून हेल्थ ऑफिसर इज ऑन रेकॉर्ड आणि राजकारण आसाची कितें आसा कोविड टायमार पळयलें की ऑक्सिजनाक लागून कितलेशे लोक डेथ जाल्यो सरकाराच्यान थंय जायना आशिल्ले थंय कॉमन मनशान येवन हेल्प केलो NGOजान येवन हेल्प केलो आज इवन गव्हर्नमेंट सुद्दां सांगता की 3rd वेव येवपाची आसा म्हणून सो आमी एक फॅसिलिटी दिवपाक सोदता कुडचडेच्या भागांक कुडचडेच्या लोकांक नॉट ओन्ली फॉर कोविड फाल्यां कोणी कार्डियक पेशंट आयलो हांगा लागीं खंय एम्ब्युलन्स ना सो हातून सरकारान राजकारण करप न्ही कोण नेमकं राजकारण करता सरकार करता आमचे लोकल लिडर न्ही स्थानीक बाकीच्या सरकाराक कितें पडला स्थानीक आमदारूच करता आसतलो राजकारण हे भायले मनशाक कुडचडेच्या लोकांचे जर बरें जाता जाल्यार कित्याक नाका आमी मोर्चा म्हणना आमी समज जर आमकां परमिशन मेळना आमी सगळे हंगर स्ट्रायकाक बसतले जो मेरेन हे सगळे कुडचडेचे हे सगळे कुडचडेचे नागरीक आमी सगळे कळ्ळें न्ही तुम्ही सगळं व्यवहार झाला हेजे कडेन हेल्थ ऑफिसरा कडेन तुम्ही डायरेक्टरा हेजे संबंधीत ऑफिशियल लेटर करतले आता आमी आज डायरेक्टराक लेटर करतले आणि आमचे ग्रीवेन्सीज वी विल से की बाबा एक्चुअली एप्लिकेशन ते मार्क केल्ले आसा डायरेक्टराकूच कॉपी हेल्थ ऑफिसराक दिल्या आणि इट इज द ड्युटी ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह हेल्थ ऑफिसर ऑफ दॅट एरिया टू गिव्ह द इन्स्पेक्शन रिपोर्ट अँड गेट द परमिशन मनोहर नाईक एस काउन्सिलर गेल्ल्या 40 वर्सां हांव पळयतां 40 वर्सां जालीं हांव पळयतां हेल्थाचेर उलयतां बाकी राजकारण कुशीक उडया हेल्थाचेर आज ह्याच हॉस्पिटलांत आमी येयले जाल्यार एम्ब्युलन्स मागोयले जाल्यार एक दीस अशें वस्तू घडले कडेन ड्रायव्हर राती मेळना एक दीस अशें जाले कडेन डिझल आसना आनी ती एम्ब्युलन्स मेवळी जाल्यार बसून प्रायवेट गाडयेन व्हरून हॉस्पिटलांत घातलो आनी हितूच्यान घातलो एकूच तितून कसलीच फॅसिलिटी ना फक्त स्ट्रेचराचो व्हंकलतात आनी स्ट्रेचरार तितून घालतात आनी तितूच्यान व्हरून हॉस्पिटलांत घालतात हॉस्पिटलांत घालतना आज ह्या रिकॉर्ड हे गाडयांक कितलेशे जाणां जीव सोडले कडेन आनी तुमी पळयलें जाय पॅन्डेमिका टायमार कोविडा टायमार भरपूर लोक वाटेर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 40% तरी लोक वाटेर व्हरतान जीव सोडले कडेन आसा आनी ते धर्तेचे विचार करून आमी बाबान तर ही एम्ब्युलन्स हे कुडचड्या वाठारांत असली परिस्थिती येवं नये म्हणून तर केलं जायत जाल्यार कसले पाप केले कडेन
त्याने कितें पाप केला म्हणून ताका हें अशें भोगूं पडटा. आज 38 लाख म्हणून ताणें जें उबी केलां तितून कितें काँग्रेसी बॅनर लायले कडेन ताणें आनी कितें बॅनर लायले कडेन ताणें हे फ्री सर्वीस लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे हांगसर कोणाक तरी जळटा हें दाखोवन दिता. ह्या 24 दीस जाले जाल्यार फाल्यां बंद जाता. 7 तारीख 8 तारीख 5 तारीख हितून दाखोवन दिता हांगसर कोणी तरी जळटा. म्हागे एकच म्हणणें जळणी न्ही असली 4 नाल्यार 2 हाडून उबी कर हांगसर आमी स्क्रॅप करता आमगेली. हांव दाखोवन दिता तुजे कडेन तुजी ताक ना हे गॅबुलन्स चलोवपाची सरकाराची म्हण जावं लोकल कोणी लिडराची म्हण आनी असली एक फॅसिलिटी कोणी तर दिता बरो मागपी जाल्यार ताका सतावप ताका काडून भितर उडयता म्हणून एक ताका लेटर करप हें कित्याक घडटा. परत एक इश्यू येता हितून राजकारणी मनशाचो हात आहा गा सरकारान कितें केलें काय म्हणून हें कितें हें तुमी प्रेस आनी पब्लिकान ठरोवपाचें. बाबा हें जें एवरी डे 8 दिसांनी 5 दिसांनी तो आज हांगा पळयता आनी एक रिजन दिता हें कितें म्हणून दाखोवन दिवपाक सोदता. म्हणजे तूं आपूण इनएफिशियंट म्हणून आसा अमित मामा सांगते भशेन गाय आमकां स्वतावणाचे प्रयोग हें तर तुका एक बराबर काम करूंक कळना. म्हयनोभर 25 फाटी तर तूं ही एम्बुलन्स परमिशना खातीर तूं आपयता. आतां अमित बाबान सांगल्यार तूं हे सिटार बसपा लायकी म्हण दिसना. हांगसर हेचेर विचार जावपाचो सरकाराचो. आनी हांव म्हणून सोदतां कुडतोडकारांक एक असली फॅसिलिटी मेळटा. आनी आज आनी एक सांग तुका ही 7 तारखेर इनॉग्रेशन केलें ताणें तेचें आनी ताणें पेपराचेर दिलें की आपण उबी केलें म्हणून तेजे नंतर ह्या मनशाक कॉल येत आपल्या एम्बुलन्स म्हणून. आनी हांव प्राऊडली सांगता की ह्या मनशान आज पर्यंत जी कॉल येयलें आपल्याक त्या मनशाक तेणें आपल्या प्रायवेट गाडी नाजाल्यार भाड्या गाडी दवरून तांकां हॉस्पिटलांत पावयले कडेन. हें कितें दाखोवपाक सोदता सरकार कितें दाखोवपाक सोदता. म्हणजे दुसरी मनशान हांगसर एक सोकॉल्ड लिडर आहा ते लिडरा अंडरूच पांय पडून येवपाक जाय. आमदार म्हण मिनिस्टर म्हण जावं कोणी जावं तो कोणी जावं त्याची पांया कडेन असो पांय पडटना तूं एम्बुलन्स धाडटलो हें कित्याक म्हणून हाडटा. म्हागे एक डायरेक्ट आरोप म्हणजे आमचो हाय क्वॉलिटी लिडर आसा तो आपल्या पांया कडेन सगळे कुडचडकार आपल्या पांया कडेन बसोवपाक सोदता. म्हणूनच हें बाकी कोणी तरी वयर सोडनय आनी बाकी ताका दुसरे कडेन खंयचीच फॅसिलिटी मेळूनय जेणे करून आपल्या पांया कडेन असल्यो आनी 2-3 एम्बुलन्स तयार जाल्ल्यो. ह्या 10 वर्साक आनीकूय एम्बुलन्स तयार जाल्ल्यो हेज्या पयलीं तयार जाल्ल्यो. पूण हितून आतां हांवें जाणून घेतलें त्या प्रमाणे हे मनशान थंय तांकां त्यो एम्बुलन्स बंद करपाक लायल्या. कित्याक लागून बंद करपाक लायल्यो तर आपल्या पांया कडेन येवपाक जाय. आनी तेजे नंतर तेणें हॉस्पिटलांत फोन करून धरलो ताका एम्बुलन्स न्ही म्हणून आपल्या अंडर उरोवंक जाय. हे कुडचडकाराक काळकूट दिसता. हांवूय कुडचडकार म्हाजी काळकूट दिसता की इतली नालायक आमी जाले. एक मनशा खातीर सामकें कट्टी घेवन दारां उबी रावपाचें आमदार घडटा चेअरपर्सन घडटा जावं कौन्सिलर घडटा सरपंच घडटा पंच घडटा ते आमी ताका निवडून दिले कडेन आसता. आमची मागणी आहा ते वयर व्हरप पास करपा खातीर आमकां सतापा खातीर न्हू. आज कुडचड्यां अशें घडटा की आमी निवडून दिलो आमदार आनी मिनिस्टर आनी म्युनिसिपालिटी लोकांक सतापाचो प्रयत्न करता. इतलें म्हाका सांगपाक जाता. म्हाका कुडचडकारांनी विचार करचो हें कितें घडलां की तूं आमी बोवाळ घालता म्हणून तुमी मानून घेवं नाकात. तुमी विचार करात बाबा हितून कितें घडटा तुम्हीच रिजल्ट दियात कितें करपाक. देव बरें करूं.